चवथो दीस शेनचो बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार आनी आज शनिवार. चवथ्या दिसा आमी भितर सरता गरज मनशां. आनी एक संगत या दोन संगत या चार संगती आज देव आमच्या उलयता ते आमच्या मनान दवरया. आनी आमचे करेज्म आमच्या जिणेची 40 दिसांची पैन जेजूच्या ताळण्या सांगता, जेजूच्या कश्टां सांगता आमी मुंदरसून व्हरया. जेजूक आमी सांगात दिवया, ताका सांगया आमी सांगत आसा म्हूण सांगून सांगत आस ताच्या कश्टांत आमी आमचे ताळण्यो, आमचे कश्ट आनी आमचे सर्वस्व ताका समर्पण दिवन सांगत आमी ताच्या एक एकलेच आमी सांगता या. गरज पडल्यार कुठं आसूं मागीर सांगता या, पूण ताका विसरचें नाका आनी जें कितें ताणें आमच्या खातीर केलां तें आमी विसरचें नाका. आज एक अपुरबाय संगत कालच्या वाचपाक मुंदरसून वयता. इसाया प्रवाच्या 52 अध्याय थावन 9 मुखल्या भागा थावन मुंदरसून 14 भागा पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा. थोडे संगती हिंसर आसा तुमचे वांटूक आनी खुशी व्हरता. पयल्या सुवातेर आमकां एक संवय आसा. एक कोणें फोडलें रे, ताणें फोडलें हांवें. ते कोणें खर्चिले रे, ताणें खर्चिलें हांवें. ते थंय दवरलें कोणें रे, ताणें दवरलें हांवें. आनी फटी कितें मारता रे, हांव फटी मारना, तो फटी मारता. ब्लेम गेम म्हणचें सदांच आमचे जिणेंत आसा. हांवें केल्ली चूक मानून काडून घेवंक आमी तयार ना, पूण चूक दुसऱ्यांनी केला म्हणून बोट दाखोवंक आमी तयार आसा. हे खरेंच म्हणजे काळार आमी सोडचें अदीक गरजेचें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता की तुमी केली चूक दुसऱ्यांक बोट दाखयनाकात. तुमी केली चूक हेरांक बोट दाखोवन ह्या करण्यांत तुमी लिपोवन रावनाकात. तुवें केलें जाल्यार तुवें केलें, तुवें करूं ना जाल्यार तुवें करूं नाय सतुलें. देखून जेजू म्हणटा वय जाल्यार वय म्हणा, ना जाल्यार ना म्हणा. ताच्यान चडती घेवचें तें सैताना थावन, तें येवचें खोट्या स्पिरिता थावन, तें येवचें आमच्या अहंकारा आनी गर्वा थावन, तें येवचें आमच्या स्वार्था थावन. देखून आमकांच आमी विचारया खरेंच म्हाज्या काळार आमी आसता आसतना 40 दीस जेजू सांगता पैण करता आसतना हांवें केली चूक दुसऱ्यांक बोट दाखयता काय, ताणें केलें हाणें केलें अशें म्हणटा काय, वा हांवें केली चूक हांव मानून काडून घेता काय, एखाद्या वेळार चूक करूं ना वगैरे हांव म्हणून तरी हांव शिकलां काय, खंडीत जावनी जेजूच्या पैणांत ह्या खरेंच मानता आमी उक्त्या मनान भायर सरल्या मनशाक कांय खंडीत जावनी कसलीच दुबाव ना. देखून म्हाका न्हू पयली संगत आमी आजच्या चवथ्या दिसांनी याद करता. म्हाका हांवें केल्ल्या चुकीक म्हाका बचाव करचे खातीर हांव दुसऱ्यांक बोट दाखयना, दुसऱ्यांक कारणदार करना. हांवें केल्ली चूक हांव मानून काडून घेता आनी देवा मुखार एकामेका मुखार म्हजें बोगसणें हांव मानून घेता आनी सांगता बोगसणें मागता. कित्याक कितलो हांव चूक म्हजी केली हांव मानून काडून गेलें तितलें देवाचें आशिर्वादां म्हजेर पडटात. केन्ना हांव फोट मारून म्हाका सुकून हाडूंक प्रयत्न करता, चड हांव ह्या जाळेक, त्या कांट्याक आनी त्या अडचणांक हांव सांपडटां आनी म्हजें मन म्हाका खावंक सुरू करता हांवें चूक आदारली म्हणून. आनी एक पात लिपोवन दवरूंक सबार पातकां, सबार फटी, सबार संगती हांवें सांगचे पडटात. आनी म्हजें आध्यात्मीक जिवीत रिमोट, आध्यात्मीक जिवीत म्हणून रिमोट हांव सैतान हातांत घालता. तो म्हाका कंट्रोल करता. हर एक फावटी तूं फटी मार, तूं चोर, तूं गाडी सांग, तूं कितेंय कर, जाता कांय प्रॉब्लेम ना अशें करता. आनी आमचें आध्यात्मीक जिवीत सोम्या सांगता ताच्या त्या 40 उपास सांगता वेच्या बदलाक आमचेच वार्दन आमी वेता निमाणें, आमचोच फोड आमी काडले बरें जावन आमी फोंडा पडटा. दुसरी सांगात म्हणून सांगल्यार इसाया प्रवादी म्हणटा आसतलेंतलें वांटून काडून घे. तूं पेज जेवताय दुसऱ्याक आपोवन इल्ली पेज दी. तूं शीत जेवताय इल्लें शीत दी. मासली कडी केल्यार इल्लीशी वांटून दी. म्हाका उडास आसा दुबळ्या कुटुंबांत जल्माक लावन आनी एक दीस जोर वारें पावस येता आसतना एक आचार्याची बायल आमच्या घरांत आयली. हांव ल्हान आसलो आनी त्या पावसाक त्या वाऱ्याक भिजून एक कोंबी कशी आमच्या घरांत आयल्या वेळार आमचें घर ल्हान आसलेलें आनी थंयसर म्हज्या मायन ताका स्वागत केलो. ताका न्हेसोवंक आपलें कापाड दिलें. उपरांत आमी गेली पेज, तिणें वांटून काडून ती जेवली, संतोशान जेवली, बरी न्हिदली, सकाळीं उठून घराक गेली. म्हाका एक इल्लेशें बरें करूंक आमी मस्त ताका दिजें म्हूण कांय ना,
इलेशन दिल्ल्यान बरें मन उपजाता. म्हज्या मायन केली धाकटी करणी अजुनूय म्हज्या मनांत उडास आसा. घर दानातलें तिका सुमार पयस वचोंचें आशिल्लें, पूण तिणें आमच्या घरांत भितर सरन थंयसर मायेच्या वळखीन आयिल्ल्या वेळार मायन तिका जागो दिलो, न्हेसोवंक दिलें, न्हावंक दिलें, पांघरून दिलें, जेवण दिलें, राती न्हिदोवंक विशेवकान घेवंक जागो दिलो. चड जागो नासलो जाल्यार आमी सुमार भुरगीं आशिल्ले तरी तिका सुदर्शन दिलें. कितल्या पुरबायची देख म्हज्या मायेची एक याजक पूत जालें जाल्यार तिच्या बऱ्या देखील म्हणून हांवें सांगीत. देखून म्हाका न्हू जें कितें आमच्या इल्लेशें आसा वांटूंक हाडूंक आमी शिकया. आमकांच न्हय, जेवच्या पयलें आमी विचारूंक जाय. आमी विचारूंक जाय, कितें विचारूंक जाय. म्हाका उडास आसा एका कॉलेजीचो हांव आनी एक इस्कालाचो 3000 वयर भुरगीं आसतना थंयसर हांव टिचराक उलोवन विचारचें, टिचरान हांव इतली सॅलरी सायन करतां पूण तितलें शिकाप आमच्या कंपाउंडांत, आमच्या कॉम्प्लेक्सांत, आमच्या प्रमायसांत तुमी दितात गी म्हणजे तेन्ना सांगलें हांवें ती इन्स्ट्रुमेंट ती चॅक तुमकां दिता आसतना त्या चॅकान कितले हजार रुपया आसात, तितले ₹1000 काम तुमी केलां की 35, 40, 45, 35, 40, 45, 50, 55, 70,000 सॅलरी 1 लाख आसा जाल्यार इतले एड्युकेशन तुमी दिलां की दिना जाल्यार खंडीत जावनी ते तुमकां ना फावो जाल्यार तुमी काण घेतात, तुमकां ते उपकारचे ना. हांव सायन करतां पूण तुमकां फकत हांव जागरण दितां की तुमी ह्या पयशा खातीर वावरी जाय, ना जाल्यार ताजो अधिकार तुमकां ना म्हणून. सांगतास आमी जेवंक वयता आसतना हरीपणान जेवंक वयता, आमची भुरगीं जेवंक वयतात, व्हडां जेवंक वयतात, गेली प्लेट काण गेली, शीत काण गेलें, कडी काण गेली, चटणी, नुस्तें सगळें काण गेलें, जेवंक लागले आमी. पूण आमी विचारता की ह्या जेवणाक फावो तो वावर हांवें केला गेले बेश्टे वचून जेवता. उज्यान बेश्टे वचून जेवंक जायना, जायना. कित्याक ह्या दिसपडटगासा खातीर आमी वावरी जाय. नाजाल्यार कोणेगी वावर केल्लो, कोणेगी वावर केल्लें, कोणेगी रांदिल्लें हांवें वचून जेवचें अन्याय जाता. जावं पळय भुरगो, जावं पळय भुरगीं ल्हान म्हणून आमी चिंतूंक पुरो, ती जोडिना म्हणून चिंतूंक पुरो, पूण तांणी करचें शिक्षण, तांचें शिकप, तांचें होमवर्क तांणी फावो ते रितीन केलां काय तर तांणी जेवंक येवं. ताका खातीर इल्लेशें काम झाडचें गी, इल्ले वस्तू रुंबळचें गी, नितळ करचें गी, ह्या पेट्या माजराक खावंक घालचें गी, कितेंय इल्लेशें पुसून जनाला पुसून धाकटें काम तांणी करन आतां ती फावो ते रितीन जेवणाक गेल्यात काय तांणी जेवयेत. तांणी कांयच काम करुना, न्हिदोवन रावलीं, मोबायलाचेर बिजी उरलीं, टीव्ही मुखार उरलीं, फ्रेंड्सां मुखार उलोवंक लागलीं, भोंवलीं, आयलीं आनी जेवंक आयलीं. तें सारकें न्हय, तें सारकें न्हय. आमी जेवच्या जेवणाक आमी वावर करीत जाय, ना जाल्यार तें आमकां फावो न्हय, तें आमच्या कुडीक लागना, आमकां आळशी करता आनी अशें करचें सारकें न्हय. देखून इसाया प्रवादी म्हणटा आसलेंतलें वांटून खाण घेयात, आसलेंतलें वांटून खाण घेयात. कितलेंय ल्हान जावं दी, ल्हानशें जावं पुरो, वांटून खाण घेयात. केन्ना वांटून खाण घेतात जाल्यार तुमकां देव 100 वांट्यान तुमकां दितलो. म्हज्या जिणेंत घडली काणी, म्हजे पयशे पावना ट्रेनार वयता आसतना उपरांत ते पयशे म्हजे लागीं आसले. हांवें सांगलें हे पयशे म्हजे न्हय, हांवें त्या मनशाक दिवचे आसले पूण तो म्हज्या हातांतलो चुकोन गेलो. ताणें म्हजे पयशे भरले ट्रेनार वयता आसतना, पूण आतां हांवें ताका ते पयशे दिवचे आसले, आतां तो म्हाका मेळोना, ते पयशे म्हजे न्हय, बसा वांगडा भोंवतलो. आनी अशें एक दीस सांजे वयता आसतना एक बायल मनीस इल्लेशें काळखांचे भुरग्या कडेन आयली आनी ती म्हणूंक लागली, सर हांव दुसऱ्या गांवांतल्यान ह्या गांवांत आयलां, म्हज्या कोणेक सैऱ्यान आपयलें म्हाका, कितले फोन केला फोन काडना आनी हांगासर आमकां कोणी मेळना, जेवंक हांव कांयच ना, आमकां पाटी वचूंक जाय. हांवें देवाक अर्घां दिली, सम्या ते पयशे म्हजे न्हय आसले, ते पयशे हिका दिता, हे पयशे तिका दिता. घडये लिपोन आसलो थंयसर तिचो घोव, घडये दादल्या मनशां दिना 100 रुपयांक मागतात चिंतात. देखून ते पयशे काडले तिका दिले. तो आयलो आनी ताणें पांयां पडून सांगलें तरी तुका देव बरें करूं. हांवें सांगलें हांव धनी न्हय, ताणें म्हाका दिलात तुका दिवच्या खातीर, कित्याक ते पयशे म्हजे न्हय, कोणेंगी म्हजी टिकेट भरली आनी आज ते पयशे तुका दिता, तुजी टिकेटे खातीर ते उपकार केले. देवाक जावं अर्घां म्हाका असलो संदर्भ तुमी दिलो देखून म्हणून. म्हाका असलो संदर्भ आमकां जायते आसात हेरांक कुमक करूंक, हेरांक आदार दिवंक. ल्हानांतले ल्हान आमी वांटून केलें जाल्यार देवाचे आशिर्वाद खंडीत आमकां चुकचे नात. देवाचे आशिर्वाद चुकले जाल्यारय आमी करचें तें आमचें कर्तव्य, तें आमी कर मुखार गेल्या जाल्यार शांती आसा, समाधान आसा, सगळें बरें आसा. आनी इसाया प्रवादीचें पुस्तक म्हणटा तुमी अशें केल्ल्यान जरी तुमी काळोख आसा जाल्यार
देव तुमकां माध्यमांच्या उजवाडा बरी प्रकाशीत करतलो तुमचें जिवीत. तुम्ही काळोखांत आसा जाल्यार असले करण्या वरवीं देव तुमचें जिवीत दनपाराच्या वता बरी प्रकाशीत करतलो. तो प्रकाशीत करतलो तुमचें जिवीत. वाव, कसली भासवणी आमच्या सुमयांची, कसली भासवणी आमच्या देवाची. कितलो काकूळदार तो. ल्हान संगती केल्ल्यान व्हडल्यो संगती आमकां करता तो. आनी आमचे बागेर धांपले जाल्यार खंयसर तो भितर येतलो. आपण ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 20व्या वळीन तो म्हणटा, हांव येतलो तुजी दारां मारतलो, दार उक्तें केलें जाल्यार हांव भितर सरतलो, आनी कोण म्हाका दार उक्तें करता ताचे संग भितर सरतलो, रावतलो, जेवतलो, ते म्हजी वस्ती करतलो. देव आमी ल्हान एक मेट काडल्यार 100 मेटां धांवन येवन आमकां वेंगयता. कितलो मोगाळ आमचो देव. देखून आमचें जिवीत तो एका सुर्या बरी प्रकाशीत करता म्हणून आमकां भासयता. ही भासवणीचेर आमकां विश्वास आसा न्ही आसात जाय आनी आसा. देवाक जावं वर्गा. तुका हांव नवें बळ दितां, नवी सकत दितां. तुजो निर्णय अशें संगती चलतात. कशें संगती तूं करूंक शकताय, कशें तुका इतलो वयर सरलाय तूं, नवें बळ देव आमकां दिता म्हणून इसाय प्रवादी आज आमकां देवाच्या उतरांत आमकां बसयता. देवाचेंच उतर. कित्याक प्रवादी म्हणून सांगल्यार देवाच्या नांवान देवान धाडलेलो, देवान वेंचून काडलो. देव कितें सांगता तें आमकां सांगचे खातीर ताका आमी प्रवादी म्हणटा. तो प्रवाद करता. जें आयकल्लें ताका सांगिल्लें तो हेरां तें वांटून काण घेता. आनी अशें केल्ल्या वरवीं हेरांचें जिवीत बदलता. म्हाका पळोवन हेरांचें जिवीत बदलता. आमी जाणा, आमी वाटेर एकसर चलोन वयता आसतना मस्त उजवाडाचे दिवे आसतात, स्ट्रीट लायट्स आसात. तो लायट पळयतना आमकां भरवोस येता. एक लायट आसा उशेत म्हणून, तो पळय मुखार वयतना आनी एक लायट आसा, 3रो 4थो 30 40 50 अशें मुखार लायट आसा जाल्यार आमकां वचूंक उजवाड आसा जाल्यार आमी तितले भियेना. त्याच प्रमाणे आमी एक स्ट्रीट लायट हेरांक जावं पावतल्या आनी आमच्या उजवाडांत हेरांक बरेपण लाभतलें म्हणून आज देवाचें उतर आमकां जागयता. देखून आयतारचो दीस देव मागता. आयतारचो दीस तुमी खंय वचनाकात, देवाक दियात. देवाक दियात. देवाच्या घरान सारात, मागण्यान सारात, एकवटान सारात, संतोशान सारात, उर्बेन सारात, सेवेन सारात. पूण देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाक मानता आसलें करात. देवाक कितें जाय, आमी ताची भुरगीं कशीं सांगाता. एक दीस ताचे खातीर तो वेळ आमी खर्चिल्लो. जायते बडी आमी आयतारचे कडेन काम करता. खंयच्याय दिसा आमी विशव काणी दिना, खंडी जावनी देवाक तें मानता काय आमी नेना. जायते कारणां दिता. आमी 18-20 घंटे काम करता, हप्त्याचे 7 दीस काम करता, म्हयन्याचे पुरो दीस काम करता. कितले जोडलेले आमकां पावना. खंय तरी हें काम सोदात. आयतार तुमकां सुशेग मेळचे बरी. आनी जरी तर देवाचें उतर आयकोन आयतारा तुमी सुशेग काण घेतात आनी आयतार भगवंतपणी तुमी सारतात, देवच तुमकां तें काम उगडापें करतलो. देवच तुमकां काम दितलो. आयतारा ताचे खातीर खर्चूंक घालतेपण तें आमकां दाखया. तो आमकां वाट दाखयतलो. तर म्हाका न्हू हाचे पयल्या वाचन नियाळ केल्या उपरांत दुसऱ्या वाचपाक आमी वचया माथेवाच्या वांजेरांतले माथेवाचो 5वो अध्याय 27 सावन 32 पर्यंत. जेजू आपली वाट धरून वयतलो. ताका एक तर कितें बगलें, कितेंय ताका बगलें. तो उठलो आनी गेलोच, शिदा गेलोच. आनी खंय गेलो वता सांग तुमकां, खंयसर सुंकागार आसा थंयसर गेलो. कितें ताच्या मनांत बगलें, उठलो आनी गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उठलो आनी गेलो. आनी खंय गेलो, तो गेलोच. खंय गेलो, सुंका काट्यार गेलो. सूंक एकठांय करचे जाग्यार गेलो, टॅक्स कलेक्टराक गेलो. आनी थंयसर वयता आसतना माथेव नांवाचें एकल्याचें दिश्ट पडला आसतली. सबार नासले कडेन आमी नांव हांव नेना. माथेव नांवाच्या एका व्यक्तीक ताची दिश्ट पडली. आनी थंयसर तो त्या माथेव म्हणल्या मनशाक सूंक एकठांय करता आसतना मस्त पयशे ताचे भोंवतणी आसले, नोट ताचे भोंवतणी आसले. थोडे कोणीच्या भितर, थोडे कोणीच्या वयर, थोडे पयशे भोंवतणी इतले आसले. तोपी घालनासलो आनी पयशे एकठांय कोण येता सगळ्यांचे भितर घालूंच आसलो. पूण देवाची दिश्ट ताचेर पडटा. जेजू उठलो आनी गेलो आनी पयलें ताणें ताका पळयलें आनी म्हळें, हे म्हज्या फाटल्यान, हे म्हज्या फाटल्यान. तेणें पळोवंक ना. सुंकागार माथेव तोच बरयता.
तो उठलो आणि ताच्या फाटल्यान गेलो. तो उठलो आणि ताच्या फाटल्यान गेलो. सबाबडे आमकां आपण येता जावं बरो आमच्या इगर्जेंत आमच्या फिरगस कुटुंबांत सेवा दिवंक, एक दतन शिकोवंक, एक कॉयर लीड करूंक, एक कुमगार वांटूंक, एक आल्तारी सेवा दिवंक, एक नितळाय करूंक सबारपड देव आपयता. म्हाका तुजी गरज आसा. आमी जायत म्हूण गेले आमगे इगर्जी सेवा दिवंक. गेले आमगे कसली सेवा आमी दिला पुरपुरोन गी, वजे कशें गी, मातये लागीं सारया. सोम्याचो फाटलो करचो म्हळ्यार कितें म्हणून तो उठलो आनी गेलो आनी हाणें सांडलें आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. हें कशेलें? हें कितें तें समजून जाता गी? जायना. पूण घडलें अशें, सोम्या जाय आसलो तो ताणें सगळें सांडलें आनी सोम्याच्या फाटल्यान तो गेलो. मोरा पर्यंत सोम्यांचो तो जावन पावलो. आतां तो सोम्या सांगाता सासणाचें सूख भोगता. उपरांत आमी पळयता घडये निमाणें जेजू कोणाचो चड मोग? कोणाचो चड मोग? भुरग्यांचो वय. भुरग्यांचो बारी आपूण भुरग्यांक तो आराम धरतलो, हात दवरतलो, बेसांव म्हणून दितलो आनी सांगाता अशें आमचे सर्गीचे राज आसल्या भुरग्यां बरी, तुमी ह्या भुरग्यां बरी जाय त्याला मा सारका व्हेरी गुड. पूण हेरांचो कसल्यांचो मोग? भुकेल्यांचो गी, पिडेसांचो गी, तांची उतर आयकतल्यांचो गी, कोणाचो मोग? आमचे मदीं कोणी विचारल्यार तूं पातकी गी? हांवें कांय पाता करूना, हांवें कांय पाता करूना. पूण ताका दाखयता तो तसलो, तें तशेलें, तो तसलो, तें तशेलें, ताणें तशें केलें, तेजे बापायन तशें केलें, तेजे आवयन तशें केलें, भयणी तशें केलें, भावान तशें केलें. सबार बोटां आमी दाखयता. 10 बोटां आसल्यार एक 200 बोटां दाखयता हांव हेरांक. तो तसलो, वो असलो. आनी म्हज्या गर्वांत, म्हज्या अहंकारांत हांव देवाक तावन भाग्यवान दाखयता. भाग्यवान दाखयता देवा मुखार. आनी जरी तर तेच भाग्यवान हांव देवा मुखार दाखोवचें सोडून हांव हे पातकी म्हूण सांगून ते 2 जाण मागणें करून गेल्ले पळय. एकलो म्हणूंक लागलो देवा हांव दान करता आनी तांत एक वांटो दुबळ्यान दिता, अशें करता म्हणलो. ताय सांगता आनी एकलो आसलो अर्दें बडोवन तकली बागोवन धरणीक उमो काणी करून म्हणूंक लागलो सोम्या म्हजी काकूळ कर. सोम्याक हे मागणें बरें लागलें. खालत्यांक देव वयर काडटा, हंकाऱ्यांक गोरव्यांक देव धरणी शेवटिता. दुसऱ्यांक पातकी म्हूण सांगून दाखोवंक, दुसऱ्यान चूक केला, दुसऱ्यान वायट केला, ताका तशें करची, अशें करची म्हूण सांगूंक आमी मुखार सरता. पूण आमी अशें केलां म्हणटा आसतना धांपून दवरता. आनी धांपून दवरचे खातीर कितले जाल्यार आमी झुजता. कितेंय करता आमी, राग येता, आनी कितें जाता, आनी कितें जाता, आनी कितें घडटा आमकां. कितेंय कर, म्हज्या पाताक हांवें धांपून दवरी जाय, दुसऱ्याच्या पाताक हांव वयर काडीत जाय. असली संवय आमकां आसा जाल्यार ह्या करजमाच्या काळार मोगाचें देवाच्या उतरांत आमकां जागयता. देवाक मोगाचे न्हय हांव भाग्यवंत, हांव बरो, हांव सांत म्हणलो, पूण देवा मुखार हांव पातकी म्हणलो. आतां वळखून काणी घेवन देवा लागीं बोगसणे मागलो, पेल्याक बक्षिल्लो आनी भाग्यवंत जिणी जिवंक आपणाक सुम्याच्या हातान समर्पण दिल्लो. म्हजें म्हणलें कांयच ना सुम्या, सगळें तुजें, ताका मेळ्ळें सर्वस्व. तर तो पातकी, हो पातकी, ताका बोर दवरचें सोडया. ब्लेम गेम सोडया. लेट्स ब्लेम आवर सेल्स. हांवें फावत देवाचो मोग करूना, हांवें फावत इगर्जेचो मोग करूना, हांवें फावत म्हज्या लोकांचो मोग करूना, हांवें फावत म्हज्या भाव भयणीचो मोग करूना, हांवें फावत रितीन हांव म्हज्या शेजाऱ्याचो मोग करूना, हांवें जें कितें करूं जाय आसलें तें करूना. पूण आतां जावन आसा करिज्मा काळ, हांवें म्हजें जिवीत बदलूंक जाय, हांवें नवो मनीस जाय. कित्याक सोम्याच्या ह्या 40 कश्टांत ताका सांगात ताची वाट चलोवन वचून येता आनी तो म्हणटा त्या सांगात येता हें सगळें सोड आनी म्हज्या फाटल्यान ये. जायते तुका मेळटलें, जिवीत तुका मेळटलें. तोंड तूं ताका पळोवंक शकतलोय आनी तूं सोम्याचो जावंक शकतलोय. पंडीत जावनी आमी ब्लेम गेम ताका दुसरोचे, हाका दुसरोचे, तो तसलो, वो असलो, तांची पातकां वाचची न्हय, म्हजी पातकां काडून घेवन सोम्या मुखार गेल्यार सोमी म्हजो मोग करता, नाजाल्यार सोमी म्हाका द्वेश दिता. कित्याक हंकाऱ्यांक गोरव्यांक देव धरणी शेवटितलो, पूण खालत्यांक देव वयर काडटलो. फाटल्या दिसांनी म्हाका कोण एकल्यान
एक WhatsApp मेसेज धाडली. तशें आसा. म्हजी चूक आसतना हांव एक एडवोकेट, कशें तरी म्हाका डिफेंड करी जाय. म्हजी चूक जावना, हांवें तें केल्लें न्ही, म्हाका गुतूच ना, हांवें पळोवंकूच ना, हांव वळखूंकच ना. पूण हेरांक बोर दाखयता आसतना हांव जज. ताका तशें करी जाय, ताका अशें करी जाय, ताणें थंयसर वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, आनी तशें करूं नजो, आनी अशें करून हांव जज. हेरांचे चुकीक हांव जज, म्हज्या चुकीक हांव एडवोकेट. डिफेंड फॉर माय ओन फॉल्ट्स and I become a judge for the fault of others to decide what he should do, what he should not do. For my fault, I take my refuge, saying that I am a defendant, I have not done a mistake. देवा मुखार देव पळयन आसा, देखून देवा मुखार देवाक मानतात आसले. देव कितें समजता, देव कितें वळखता आमकां काळजा भितर, हांव तुमकां थ्रू एंड थ्रू वळखता. थ्रू एंड थ्रू वळखता. दोन संगती म्हज्या लागीं आसात पुरो. एक म्हजी वळख म्हाका आसा, हांव कोण म्हणलें, ती एक सर्टिफिकेट, आनी दुसरी देव म्हाका वळखता ती सर्टिफिकेट. दोन सर्टिफिकेट म्हाका पुरो, कोणाचे सर्टिफिकेट म्हाका नाकात. म्हाका ना खरेंच म्हणजे काळार देव आमकां आपयता. आतां अशें फाटी येवंक देखून कितें करया, ताजें उतर विचार सोडया. आमकां जाय जाल्यार जियेवं गे, वा ताजें उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया, आनी ताच्या सांगाता जिवीत आमी जाल्या. खंयचें बरें डिसिजन इज योर्स. फाल्यां जावन आसा 5 दीस परतून तुमच्या स्क्रिनार, ह्याच WhatsAppचेर आनी ह्याच आध्यात्मीक मोराचेर परत तुमच्या लागीं येतलो. देवाचें उतर तुमचेर वांटोवण दितलो, तुमचें बेसांव दितलो. आनी आतां अखेर करचे पयलें खंडीत जावन तुमी सबस्क्रायब करून जाल्यार 40 दीस तुमकां नियाळ येतलो. तुमच्या युट्यूबार पळयात, तुमी काण घेयात, हेरांक वांटून दियात. आध्यात्मीक मौल्या आनी सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा सगळ्या इश्टांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.